आमचो विरोध टायगर रिझर्वाक आसा, नॉट टायगर्स, कळ्ळें न्ही. टायगर रिझर्वान भितर सादारण 10,000 20,000 लोक जर तांकां डिसलोकेट जाता जाल्यार ताजो विरोध आमकां. आनी टायगर रिझर्व म्हणून न्ही, टायगर हें आमचें अस्तित्व आसा. आमी गांवांत भितर टायगराची पुजा करतात, आमचो देव मानतात. म्हणजे वागरे म्हणून आहा पळय न्ही, तो टायगर. सो हांव तें एन्जॉय करना की टायगर गेलो. तांकां पनीश जावपाक जाय. जर कोणी मारला आनी ताजी तस्किरी ताजें कितें करता जर जाय, अत्यंत वायट गोश्ट आसा. वाघ आसले पसून जाले जर जाय जाल्यार अर्द गोंय टायगर रिझर्व करपाक आनी थिंगच्या लोकांक शिफ्ट करतलो जर जाय जाल्यार ताजो विचार जावपाक जाय. टायगर आसा जर जाय जाल्यार तांकां आमच्यांनी मुक्तपणे तो भोंवपाकूय जाता. अशें नॅसेसरिली सगळे लोकांक वॅकेट करून केन्ना तरी टायगर थंय येतलो 10 वर्सांनी म्हणून एक गांवचे गांव जाता. नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी सगळ्यांक जर काडले जर जाय जाल्यार सादारण 20,000 लोकांक हें कितें करतलो. धरणान काडले आनी तांकां थंय व्हरून बसयले. धरण जालें सॅक्रिफायस जालो, परत वाघ जालो सॅक्रिफायस जालो. प्रत्येक वेळार तेच लोक न्ही. आनी हे मागणी करतात ते लोक जे आसात पळय न्ही टायगर रिझर्व जावपाक, ते थंयचे लोक न्ही जे आरामान बसलेले आसात पणजेन ते आसतले. सगळी चवकशी करपाक लागून आतां बेंगलोरच्या नॅशनल ऑथॉरिटी टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी जी आहा ती पावल्ली आसा. आनी त्या प्रमाणेच गोंय सरकारानूय आपली एक 7 जाणांची टीम स्थापीत केल्ली आसा ह्या टोटल हेजेर चवकशी करपाक. आजून पर्यंत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवंक ना. जेन्ना हे सगळे टीम जी गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंटान जी स्थापन केल्ली आसा अंडर कन्जर्वेशन ऑफिसर म्हणल्यार CCF, आनी ते सगळे हे 7 जाण हे चवकशी करतले. त्याच प्रमाणे कॉम्बिंग ऑपरेशनूय त्या एरियेचेर जातलें आनी सकयल चवकशी नंतरूच कळटलें की ही वाघाची हत्या कशी जाल्या आनी त्याच प्रमाणे तेचे दांत नाशिल्ले जावं नखां जी नाशिल्लीं हे सगळें मागीर उक्ताडार. पुलिसान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.